नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संवाद आनी मुत्सद्देगिरी वरवीं अस्तंत आशियाई वाठारांत शांतताय परतून हाडपा खातीर भारत प्रयत्नशील. प्रधानमंत्र्यांनी केलें राज्यसभेंत उलोवप. एलपीजी घेवन येवपी 2 भारतीय जहाजांनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ केले पार. कच्च्या तेलाचो टँकर एमटी कलिस्ता आयज भारतांत येवपाक सौदी अरब सावन भायर सरतलो. राज्यमार्ग इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टाचे जाले लोकार्पण. केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं जाली कार्यावळ. पणजी महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर हांची नांवां फाल्यां करतले जाहीर. अशें येणावळ मंत्री आणि पणजेचे आमदार आतनसिंह मोन्सेरात हांणी दिली माहिती. बर्ज बाय रोमियो लेनचे वांगडी धनी अजय गुप्ता हाका सशर्त जामीन. सत्र न्यायालयान आयज जामीन अर्जाचेर दिलो निवाळो. आता खबरो विस्तारान. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यसभेंत उलोवप करून अस्तंत आशियाई वाठारांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा विशीं हुस्को उक्तायलो. अरब राष्ट्रांतल्या फुडाऱ्या वांगडा चर्चा करून हो संघर्श मिडोवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ जहाजांच्या येरादारी खातीर उक्त करपाचो भारताचो हेत कळयला अशें तांणी सांगलें. संवाद आनी मुत्सद्देगिरी वरवीं ह्या वाठारांत शांतताय परतून हाडपा खातीर भारत वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार राज्यसभेंत सांगलें. बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है. जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है. इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया. भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है. अस्तंत आशियाई वाठारांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा मजगतीं एलपीजी घेवन येवपी 2 भारतीय जहाजांनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ पार केलें. दोनूय जहाजांनी सुमार 92,000 टन एलपीजी भरिल्ले आसा. तशेंच एक कच्च्या तेलाचो टँकर एमटी कलिस्ता आयज सौदी अरबच्या बंदरावेल्यान भारताच्या दिकेन येवपाक भायर सरतलो. देशांत पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल आनी डिझेलाचो पुरेसो सांठो आसा. कसल्याच बावड्यांचेर विश्वास दवरचो न्हय अशें स्पश्टीकरण सुजाता शर्मा हांणी आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत दिल्या. पश्चिम आशियाई झुजग्रस्त परिस्थिती विशीं सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर ह्या पत्रकार परिशदेचें आयोजन जालें. सगळ्यो रिफायनरी पुराय क्षमतेन काम करता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कि पेट्रोल और डीजल की कहीं पर कोई कमी नहीं है. कभी कहीं पर र्यूमर्स उठाकर अफवाहें फैलाकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है. तो अगर की जैसे आप जानते हैं कल की गई, उसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया है. और आज भी, और आपको भी पता है, आज वहां पर सारे ऑपरेशंस नॉर्मल हैं. हमारे पास 1 लाख पेट्रोल पंप हैं. 1 लाख पेट्रोल पंप में मोस्ट ऑफ दीज पेट्रोल पंप्स, I will say all of them, 1 or 2 is not a number to count if we are talking about a number like 1 lakh. They are operating normally with full stock available. और गुजरात में भी कोई कहीं पर कोई कमी नहीं है. Sufficient stocks of petrol, diesel are available there. कार्गोज, कार्गोज आएंगे तो आपको भी दिखेंगे, चाहे वो एलपीजी है या एलएनजी है या क्रूड है. So without going into the details, crude, I am always reiterating the same point that we have sufficient inventories
LPG, LNG also we have sufficient stocks, and LPG is also, I mean, you will see the improvement, and the taste of the pudding is in the fact that we have already increased the commercial LPG supply to the consumers. केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी राजमार्ग इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टाचें लोकार्पण केलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा हेर वरिश्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. इन्फ्रास्ट्रक्चर संपत्तीचो मोठो भांडार आसा अशें सांगून हाचो बरो वापर जाल्यार देशाची उदरगत जातली आनी देशाच्या अर्थवेवस्थेक गती मेळटली अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. आप सबको NHI को आज जो राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट IPO में जो NHI ने स्पॉन्सर किया है, उसमें आप सबके सहयोग के कारण, आशीर्वाद के कारण जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, इसलिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि NHI के रोड प्रोजेक्ट के लिए आपने जो सहयोग किया है हमारे इन्वेस्टर्स ने, उसमें निश्चित रूप से उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और धीरे धीरे जो पब्लिक इन्वेस्टर है, उसके साथ साथ जो कॉमन व्यक्ति है, जो रोड यूज़र है, उसको रोड ओनर बनाने का जो हमारा सपना है, वो आपके सहयोग से निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं BSE को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम में हमें सहयोग किया। जो सरकारी कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी है, जो रिटायर्ड हुए लोग हैं, उनके पास जो फंड है उसके अच्छे रिटर्न्स मिलना ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत आवश्यक है। और इसलिए आज जो पब्लिक का एक विश्वास है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वाकुकुलभूषण गो ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज श्री रामचंद्र की जय हो। दूरदर्शन आपके लिए लाया है 1967 की माइथोलॉजिकल फिल्म राम राज्य। सूर्य वंश के दीप्तिमान भगवान राम की अयोध्या वापसी और उसके बाद की घटनाओं को दिखाती है ये फिल्म राम राज्य। मैं महाराज राम जैसा भोला नहीं जो इसे घर में रख लूं। आज एक धोबी ने ऐसा कहा, कल कोई दूसरा मूर्ख कहेगा। मैं अग्नि सबको पवित्र करता हूँ, किंतु आज तुमसे स्वयं पवित्र हो गया हूँ। जिसमें मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे कुमार सैन, बीना रॉय और अन्य कलाकार। रामनवमी के अवसर पर बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म राम राज्य 25 मार्च दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळय मुखावेल्यो खबरो. पणजी महानगरपालिकेच्या महापौर आनी उपमहापौर हांची नांवां फाल्यां जाहीर करतले अशें येणावळ मंत्री आनी पणजेचे आमदार अतनसियो मोन्सेरात हांणी खबराकारांक सांगलें. आयज भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांची भेट घेवन ह्या पदा खातीर उपयुक्त नांवां सुचोवन तांचेर चर्चा केली अशें तांणी सांगलें. फाल्यां ह्या नांवांची घोशणा जातली अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें. I have met the party president and we have discussed. The names will be out by tomorrow. Okay. So finally you have spoken to party. Yeah, party president. We have discussed. Okay. And the names will be out by tomorrow. फोंडा मतदारसंघातल्या येता त्या पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर हांकां तेंको दिवपाचो निर्णय गोवा फॉरवर्ड पक्षान घेतला. आघाडीचो भाग आशिल्ल्यान गोवा फॉरवर्ड ह्या वेंचणुकेंत आपलो उमेदवार उबो करचो ना अशें गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी आपल्या घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली.
यावेळी प्रशांत नाईक, मोहनदास लोलयेकर हे पक्षाचे वांगडी हजर आशिल्ले. We are a pre-poll ally of the Congress party since 2007. मतभेद आणि मनभेद राजकारणात असतात, पण मतभेद असताना केन्नाय जर चुकून माझे मनभेद जातात, माझे कितें कोणी ऑफ द ट्रॅक स्टेटमेंट करता आणि तातूंत मनभेद जाता आणि आमचे कार्यकर्ते वयर ते सगळं दुखतात. पण तेही काल AICCीचो डेस्क इंचार्ज बाब हाणें क्लॅरिफाय केल्लें आसा. आमचे जो फ्रेडी बाब जो आसा वेळी मतदारसंघातलो आनी आदलो पंच, ताणें जे लोकांक आमचे मुखार दवरले की आमचो लेंथाचो सिजन आणि आमच्या तांच्या धर्मान तुमकां सांगलां जाता ब्रिफींग केला की फॉरगेट अँड फॉरगिवनेस इज एवरीथिंग. आणि म्हाका दिसता आज थंयच्यानूच स्टेटमेंट आयला ओपोजिशन लिडरा कडल्यान की आपल्याकूच तो टॉपीक आतां एंड जाल्लो आसा, जे जालें तें जालें म्हणून. सो ताजेर तो म्हाका दिसता टॉपीक आतां बंद जालो आनी आमची जी पुराय टीम जी आसा तुमकां कांय दिसांनी बाब विकास म्हणा सगळे तुमकां दिसतले कॅम्पेन करतात. गोवा फॉरवर्ड पक्ष राज्यभर संघटन अधिक घटमूट करपाचेर भर दीत आसा. तशेंच पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांच्या फुडारपणाखाला पक्षाक बरे लोकसमर्थन मेळटा अशें पक्षाचे वांगडी प्रशांत नाईक हांणी सांगलें. इन सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो कॅन्डिडेट फक्त 19 मतांनी पडलो. ते वेड सबस्टेन्शियल 19 मतांनी पडप इज म्हळ्यार ऑलमोस्ट जिखल्या भशेन जाल्ली तो. आनी दॅट इज ती ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी इज पार्ट ऑफ सांगे मतदारसंघाची. गोवा फॉरवर्डाचे वांगडी मोहनदास लोलयेकर हांणी काँग्रेसीक वेंचणुकेंत तेंको दिता, पूण राज्यांतलो खरो विरोधी पक्ष हो गोवा फॉरवर्डूच आसा अशें सांगलें. हालींच जाल्ल्या गोंय विधानसभा अधिवेशनात वेगवेगळ्या लोकहिताचे प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी प्रभावीपणान मांडले. तशेंच लोकां मदीं तांकां विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां इतलीच मान्यताय आसा अशें सांगलें. अशी इमेज आहा की गोंयचो खरो ऑपोजिशन जी पार्टी जर आसा तर ती गोवा फॉरवर्ड आसा आणि विजय सरदेसाय हो सबंद गोंयांत एक काही मर्यादित हाजी पुरतो न्ही, एक तालुक्या पुरतो किंवा एक मतदारसंघा पुरतो प्रश्न घेवन केन्नाय गेलो ना. विधानसभेक जेन्ना जेन्ना हे केला तेन्ना सगळी गोंयची एक नेतृत्व केल्ल्या, गोंयच्या लोकांचे प्रश्न घेवन सामान्य मनशाचे प्रश्न घेवन लढाई केल्ली आसा. आणि त्या देखून सबंद गोंयांत ताका एक विरोधी पक्ष नेतोच म्हूण पळयतात. जरी तो येलोवपी ना, ऑफिशियली जरी येलोवपी ना, तरी विरोधी पक्ष नेतो म्हणून लोकांनी ताका मान्यता दिल्ली आसा आणि लोक ताका विरोधी पक्ष नेतो म्हणून पळयतात. हडफडेच्या बर्जबाय रोमियो लेन अग्निकांड प्रकरण तशेंच बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात पहिल्या क्रमांकाचो आरोपी आशिल्ल्या अजय गुप्ताक सत्र न्यायालयान जामीन दिला. ताणें 50,000 वैयक्तीक बॉन्ड दिवचो पडटलो आनी पासपोर्ट न्यायालयाक सुपूर्द करचो पडटलो. तशेंच न्यायालयाच्या परवानगी बगर देशाभायर सरप ना अशा ह्या हेर अटींचेर सत्र न्यायालयान जामीन दिला अशी माहिती ताचो वकील रोहन देसाय हांणी दिली. The Honorable Sessions Court has granted bail to accused number 1, as per the charge sheet is made as accused number 1. He's been granted bail on a condition that he should furnish a personal bond and surety of 50,000. The other conditions would include that he will not leave the country, he would surrender his passport, not tamper with evidence, and all other general conditions which are normally in bail. So these were the conditions that were imposed, and the order was pronounced yesterday. Yes, that he was released on bail earlier itself, because that the magistrate had granted him bail a month prior to this. So there, the allegation was of forgery. So there, our case was that there is no case of forgery that was made out because it's not a valuable security. That is what the police were claiming. So in fact, here also there was a charge of forgery apart from allegation under 105 of BNS. So here, there, after being released on bail, here this was the second bail application, which was in fact in respect of the main case, in respect of that premises which was burned down tragically. कुडचळे वाठारात नोंद जाल्ल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात SIT म्हळ्यार खासा तपास पंगडान ह्या प्रकरणात चौकशी करपाची मागणी महिला काँग्रेसीन केल्या. तशेंच गोंय राज्य बायलां आयोगान आनी गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान ह्या प्रकरणाची नोंद घेवन ह्या प्रकरणात बळी पडिल्ल्या लोकांक न्याय मेळचे खातीर मजत करची अशी मागणी महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष डॉ. प्रतीक्षा खलप हांच्या फुडारपणाखाला महिला काँग्रेसीन केल्या. एकाच वाठारांतल्या एका चल्यान इतल्या महिलांचे 20, 40 काय 50 त्यांचा एक्झॅक्ट फिगर खबर ना अशे केन्नाच एका गांवांतले अशे बायलांक अब्यूज केल्ले एकूय रिपोर्ट हेज्या पयलीं केन्ना गोंयान भायर सरूंक ना. अशें केन्नाच आमी गोंयान हेज्या पयलीं आयकूंक ना. आनी आतां हें कित्याक जाता?
खंय तरी भंयूच उरूंक ना क्रायम करतात पळय क्रिमिनलाचे मायंडसेट आयज जाला की आपूण कितेंय करून आय कॅन गेट अवे विथ इट. सो त्या खातीर खंय तरी हे निर्माण जाल्लो आसा एक मायंडसेट आनी तो आमी खंय तरी हांगा स्टॉप करूंकूच जाय. आयज जर तो भुरगो भायर सरलो 2 दिसांनी 3 दिसांनी काय 5 दिसांनी एका म्हयन्यान कितें गॅरंटी तो परत वचून असो खंयच्या आनीक महिलेक ट्रॅप करचो ना. सो हेका एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावकूच जाय. मे इट बी ही विल बी जुविनायल नॉट जुविनायल नाव बट ही डीड इट वेन ही वॉज ऑल्सो जुविनायल जाल्यार ते सगळे थरर इन्व्हेस्टिगेशन करून तेका बेश्टे आय डोंट थिंक सो यू शूड बी गिवन एनी जस्ट लिवे. ऑफकोर्स पॉक्सो एक्ट घातला सो इट इज नॉन बेलेबल पण स्ट्रिक्ट एक्शन ही जावकूच जाय. आंतरखाते कार्यकारी पंगडाची बसका आयज पर्वरे सचिवालयात जाली. ह्या बसकेचे अध्यक्षपद शेती सचिव अरुण कुमार मिश्रा हांणी केलें. ह्या वेळार शेती संचालक संदीप फळदेसाय, उपसंचालक किशोर भावे तशेंच सहाय्यक संचालक साईश गांधी आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. शेती खात्या अंतर्गत राबयल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यां विशींची म्हायती, आर्थीक नियाळ आनी वर्सुकी भेटोवपी पुरस्कारां विशीं चर्चा ह्या वेळार जाली. खबरापत्रान आता घेऊ एक लहानसं विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है. मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है. तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार परत एक फावट बिनविरोध जेडीयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयल्यात. हो तांचो चवथो कार्यकाळ आसतलो. 2028 मेरेन ते अध्यक्षपद सांबाळटले. भारतातल्या आदिवासी हस्तकलेच्या विविधतायेचो भोवमान करपा खातीर दोनापावलाच्या इंटरनॅशनल सेंटरान आयोजीत केल्ल्या गांधी शिल्प बाजाराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन आसाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तशेंच डेव्हलपमेंट कमिशनर हँडीक्राफ्ट वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या जोड पालवान राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आयोजन केल्लें. ह्या प्रदर्शनाक उत्तर उदेंत भारतासयत देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान खासा आदिवासी हस्तकला वस्तूंचे आकर्षक प्रदर्शन घडोवन हाडिल्लें. ह्या शिल्प बाजारान आसामी मेखला चादर, महाराष्ट्रांतले बंजारा भरतकाम ह्या सारकिल्ल्या पारंपारीक हस्तकलेचे नमुने गोंयच्या कला मोग्यां खातीर तशेंच पर्यटकां खातीर आकर्शणाचे केंद्र थारले.
मध्य प्रदेशातल्या गोड आणि भिल्ल चित्रकलेचे कारागीर हांणी कपड्यांच्यो बॅगो तशेंच वडण्यांचे सुंदर कारागिरी सादर केल्या. ह्या प्रदर्शनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशें जुगराज सिंग हांणी सांगलें. गोवा ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट के द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया. यहाँ इंटरनेशनल पार्क के गोवा में एग्जीबिशन लगा है और हमारा एग्जीबिशन में रिस्पॉन्स अच्छा रहा. आग्राच्या पंकज कुमार हांणी फातर आनी ऑक्सिडायज दागिन्यांचे प्रदर्शन मांडिल्ले. सरकारी प्रदर्शनाक लागून बरी बाजारपेठ मेळटा अशें तांणी सांगलें. बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, अच्छा काम हुआ इधर. ज्वेलरी का है, स्टोन्स है, ऑक्सीडाइज है, पल का है, मोती का है, सब सेमी पूरा सेमी प्रेसिज स्टोन्स वेल्स और कलेक्शन. ऑक्सीडाइज बेंगल है, बढ़िया वेराइटीज़ है, नोजपिन है, अच्छा कलेक्शन है, बढ़िया. तामिळनाडूच्या राजेंद्रन हाणें तांब्यापासून तयार केल्ली कांकणां मण्यांच्यो माळो ह्यो वस्तू विकपाक दवरिल्ल्यो. फाटलीं 50 वर्सां तो ह्या वेवसायान आसा अशें तांणी सांगलें. गोवा में तो एग्जीबिशन लगाया, वो एग्जीबिशन में सारा आइटम मैं हाथ से बनाता, किधर किधर भी आता जाता, ये कापर में हम बना के देता सर. ये सब कुछ हम हाथ से बनाता. देखो ये सारा हम हाथ से बनाता. 50 साल का ये सेल करता सर. शासकीय येवजण्यांचो लाभ मेळिल्ल्या कारणान ह्या प्रदर्शनात वांटेकार जाल्ल्या कारागिरांक बरी बाजारपेठ मेळटा. तशेंच असल्या प्रदर्शनाक लागून भारतीय हस्तकलेचे दायज राखून दवरपाक थळाव्या कारागिरांक मजत जाता अशें पुजाराय ह्या कारागिरान सांगलें. क्योंकि यहाँ की हर एक स्टॉल की पेमेंट देना नहीं पड़ता है, ये फ्री है और सेल्स भी बहुत अच्छे हुए हैं सबका. और यहाँ की गोवा के जितने आदमी हैं रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, सेल्स वगैरह भी अच्छा हुआ. 1 नंबर स्टॉल था जिन्होंने करीब 80-90 हज़ार लगभग उन्होंने सेल्स कर लिया है. ठीक उसी तरह हर एक स्टॉल ने अच्छे सेल्स किए हैं और मैं सोचती हूँ आर्टिसन के लिए ये बहुत ही लाभदायक है. जो यहाँ पे आके क्योंकि एक स्टॉल का तो पेमेंट देना नहीं पड़ रहा है, पार्ट डे जो बैठते हैं उसका भी 500 दिया जाता है, प्लस जो उन लोग आते हैं उनका भी कुछ दिया जाता है 2000 से 4000 लगभग. और जो लगेज चार्ज है, लगेज चार्ज भी दिया जाता है. मुळगावच्या देवी श्री केळबाईची फामाद अशी पेठेची जात्रा सोमारा राती मनयली. फुलांनी सजयल्ली देवीची पेठ मुळगावच्या देवळांतल्यान भायर सरून मया व्हेली. गोंयचे पारंपारीक दायज मनोवपी ह्या मुळगावच्या जात्रेन देवी केळबाईची पेठ व्हाळशी, बोर्डे, दिवचल, पाजवाडा ह्या वाठारांतल्यान धोणांनी मिरवणुकेत मया व्हेली. तेन्ना वाटेर भाविकांनी व्हडा संख्येन तिचें दर्शन घेतलें. ही पेठ आयज फांतोडेर मया पावली. गाराणे घातल्या उपरांत हांगा जर ती पेठ नाचतली, तेज्या उपरांत ती नाचल्या उपरांत सरळ व्हाळशेच्यान बोर्डेच्यान स्कुला कडेन रावतली, हायर सेकंडरी कडेन. मागीर थंयच्यान कौल दीत ती जवळ जवळ एक 3-4 4.5 महिने म्हटल्यार मया पावतली. तेज्या उपरांत ते कितें आमी तेंची मयेकारांचे जे कितें थोडे वाद विवाद चल्लेले आसल्या कारणान आमी तेंच्या देवळान व्हरपाची ना अशी ठरयल्ली आसा. ती मागीर सरळ आमी पेठ घेवन वडण्यार व्हरून दवरतले, जे आमी वार्षिक दवरता. थंयसर ती 2-3 दीस उरतली. ताका पुलीस प्रोटेक्शन बी आमी मागयलां. आनी जेन्ना कौल आमची स्टार्ट जातलो म्हणजे 27 तारखेक परत आमी 26 तारीख रातचे वचून 27 तारखेक रिटर्न परत हाडटले आनी आमची कौल उत्सव सुरू जातलो. बेहिशेबी उदकाचें प्रमाण 40% वेल्यान 20%चेर हाडपा सयत उदकाच्या नाशाडीचेर नियंत्रण दवरल्यार गोंयांत उदकाचो उणाव जाणवचो ना अशें पेयजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी संवसारीक उदक दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें. संवसारीक उदक दिसा निमतान सोमारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयान खासा कार्यावळ जाली. हातूंत मुखेल सोयऱ्या सयत भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. आतां पळय आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.5°C आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो. संवाद आनी मुत्सद्देगिरी वरवीं अस्तंत आशियाई वाठारांत शांतताय परतून हाडपा खातीर भारत प्रयत्नशील. प्रधानमंत्र्यांनी केले राज्यसभेत उलोवप.
LPG घेऊन येवपी 2 भारतीय जहाजांनी स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ केले पार. कच्च्या तेलाचो टँकर MT कलिस्ता आयज भारतांत येवपाक सावदी अरब सावन भायर सरतलो. राजमार्ग इन्फ्रा इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टाचे जाले लोकार्पण. केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं जाली कार्यावळ. पणजी महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर हांची नांवां फाल्यां करतले जाहीर अशें येणावळ मंत्री आणि पणजेचे आमदार आतनस्य मोन्सेरात हांणी दिली माहिती. बर्जबाय रोमियो लेनचे वांगडी धनी अजय गुप्ता हाका सशर्त जामीन. सत्र न्यायालयान आयज जामीन अर्जाचेर दिलो निवाडो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.